ऑथेंटिक गोवन होममेडाचेर आज आमी वेल्ल्याचें सुकें करया। हें सुकें करपाक आमकां कितें साहित्य लागतलें आनी तें कशें करपाचें तें पळोवन घेवया। वेल्ल्या सुकें करपाक हांगा हांवें 20 ते 25 वेल्ल्यो घेतल्या, जाचे खातीर हांगा हांवें 1 कप सोय घेतल्या, 2 व्हडले कांदे अशे बारीक शिनून घेतल्या, 2 व्हडल्यो मिरसांगो अश्यो बारीक शिनून घेतल्या, 1 इंच सुमार आलें अशें दोडावन घेतला, कोथमिरे पालो घेतला, 10 ते 12 सोलां घेतल्या, तेफळां घेतल्या थोडीशीं, अर्दो चमचो मिरयां पिठो, 1 चमचो हळदी पिठो, 1 व्हडले चमचो मिरसांगे पिठो। आता आमी हे सुकें कशें करपाचें तें पळोवन घेवया। वेल्ल्या सुकें करपाक हांगा हांव आतां सगळ्यान पयलीं 2 व्हडलीं कुलेरां खोबरेल तेल घालून घेता। तेल गरम जाल्लें आसा, हातून हांव आतां दोडायल्लें आलें घालून घेता, मिरसांगो घालता, कांदो घालून घेता। मिरसांगो, कांदो आनी आलें मातशें अशें तळसून घेवपाचें। कांदो मातसो तळसलो की तातून ही जी आमी 1 वाटी सोय घेतल्या ती घालता, तातून मिरसांगे पिठो घालून घेता, हळदी पिठो घालून घेता, मिरयां पिठो घालता, तेफळां घालता, सोलां घालता आनी हे सारकें मिक्स करता। हे आमचे सुक्याक न्ही तेफळाचो आनी आल्याचो मेन फ्लेवर आनी सोलांची आमसाण। हे अशें मातशें बरें परतून घेतलें, सगळें सारकें मिक्स करून घेवपाक जाय। तातून रुची प्रमाणे मीठ घालून घेता। आतां हें सारकें जशें मिक्स जालें की हातून आमी जाय तितलें उदक घालून घेवया। हांगा हांवें अर्द कप उदक घेतलां। उदक घालें की हो आतां मसालो मातसो 1-5 मिनटां शिजोवन घेवया। पळयात आमचो मसालो काय बरो शिजला, वासूय बरो सुटला आल्याचो आनी तेफळांचो। आतां हातून हांव वेल्ल्यो घालून घेता। वेल्ल्यो घालतकर हाचेर हांव कोथमिरेचो पालो घालता। हलक्या हातान सामकें अळंग हातान मिक्स करता, कित्याक वेल्ल्यो मोव नुस्तें। चड फोर्सानूय चाळो मारपाचो ना, अळंग मिक्स करपाचें। वेल्ल्यो मोव आशिल्ल्यान रोखड्यो शिजता। आतां हांव हें धापून आनी 1-2 मिनटां शिजोवन घेता। आमचें रुचीक वेल्ल्याचें सुकें पळयात तयार आसा। तुमकां पळोवनूच रूच आयली आसतली, म्हणटकर तुमी करूनूय पळयात आनी कशें जालें तें मात म्हाका कळोवपाक विसरूं नाकात।